आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सरशीं हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमचीं काळजां कंथीन भरल्यांत. पूण सतच हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले खरीत मसतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलों. तो येतच पातका विशांत, निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सत म्हणलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां. हें सर्व तो रुजू करतलो.